हांव आसा भाटल्यान पणजे हांगा आनीक तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयतात ही एक प्रायमरी स्कूल आनीक हांगा जे रुफिंगाचें जे काम चलता तें काम सुरू केल्लें आनीक हांगा खुबशे अशे ही जे रुफींग आशिल्लें ते फाटल्या वर्साक सुद्दां भाटल्यान ही जी शाळा आसा ते शाळेन खुबशे अशे गळटी आशिल्ली म्हणून तेजे प्लास्टीकचे शीट घालून बेश्टे ते रुफींग टेम्पररी तेणी धाकून घेतलेली पोरू वर्सा सो अंदू हे काम सुरवात करपाक तेणी सुरवात केल्ली पूण जेन्ना पावसाचो टायम येयलो जेन्ना लास्ट आतां प्री मॉन्सून सिजन लास्ट वीक कितलो पावस पडलो ते तुमी सगळे जाणात सो जेन्ना पावस झोडोंक लागलो त्याच वेळार तेणी हें काम सुरू केलें अशें आमकां आयकूंक येयल्लें आसा आनी तुमी जाणा आसतले जशें हांगा फाटल्यान रुफींग जें आसा ते सगळे रुफींग काडलेलें आसा आनी ते रुफींग काडलेलें आसा म्हणून जे भितरले आमकां जे विज्युअल्स मेळ्ळे एक भयानक अशे विज्युअल्स मेळ्ळे की भितर सगळे जे वणटी आसात त्यो सगळ्यो वणटी सगळे भिजलेले आसात आनी त्याच बरोबर भितर जे सगळे जे सामान आसा म्हटल्यार बाक म्हणात फर्निचर कपाट म्हणात अशें जे सामान आसा तें सामान सुद्दां सगळें अशें भिजलेलें आसा सो हे जे काम आसा तें काम आतां केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें कित्याक ऑलरेडी मॉन्सून लागलेलो आसा आनीक शाळेच्या भुरग्यांक जी शाळा आसा ती 4 तारखेच्यान शाळा ओपन जातली अशें सांगलेलें आसा सो हे काम जे आसा तें केन्ना कंप्लीट जातलें आनी केन्ना ही शाळा भुरग्यां खातीर रेडी जातली हो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा सो हे जे काम पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हांगा कामगार सुद्दां खूब कमी प्रमाणान आसात आनीक ते पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हें काम बेगीन जावपाची लक्षणां नात पूण आशा करता की ह्या रिपोर्टांतल्या माध्यमांतल्यान हांगा कन्सर्न ऑथॉरिटीन खंय तरी हांगा दखल घेवची आनीक बेगीनचे बेगीन हें जें काम आसा तें सोंपोवन भुरग्यांक लागून ही शाळा ओपन करून दिवची गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर भाटल्यानसून